40 दिसांची पिरातीच्या मनान आणि काळजान तयारी केल्या उपरांत व्हडा खुशालकायेन आमी पास्काचे जागोरणीचे मिसा सोमोरमणेत वांटो घेवंक हांगा एकठांय जाल्या. पास्काची परब आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची आणि धर्माची पयली आणि मुखेली परब. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जावंक नासलो जाल्यार क्रिस्ती भावार्थ आणि धर्म आसचो नासलो. जेजू कुर्सार जिवेशी मारलो तेन्ना चडशे ताच्या पाटलादारांचो भावार्थ आणि बोरवासो निराशी जालो. पूण थोड्या ओस्तोऱ्यांनी बोरवाशा वरवीं जिवोन जेजूची भेट घेतली आणि तांची परगोटणी ती जाली. पाप सायब फ्रांसिसान 2025 उस्तोवीक वर्साक आमकां बोरवाशाची यात्रेकारां हो विशय दिलोलो आसा. तर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आणि उत्सवीक वरोस मनात धरून आयच्या ह्या सेवा धर्माचो विशय वचात बोरवाशान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगटात. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माक 4 भाग आसात. उदकाचो सेवा धर्म, शब्दाचो सेवा धर्म, पवित्र स्नानाचो सेवा धर्म आणि दिनवासणेच्या बलिदानाचो सेवा धर्म. पयलो भाग उजवाडाचो सेवा धर्म. मोगाच्या भावा भयणांनो, आता पयलो भाग सुरू जाता. उजवाडाचो सेवा धर्म. उजवाडाचो सेवा धर्म 3 भागांनी वांटलेलो आसा. पयलो भाग उज्याचेर आशीर्वाद. मनशाच्या पातका वरवीं संवसारांत काळोख उदेलो आणि मनीसकूळ वायटोवाचे गुलाम झाले. जेजू आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं हो काळोख नपयत कोत्ता. हो गूट खुणावंक मुखेल यादनीक नवो उजो पेटयतलो आणि ताचेर आशीर्वाद घालून त्या उज्यान पास्काची वाट पेटयतलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीमेर शिपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागी रावंक आणि मागणे करूंक आपयता. मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेले हे ताचे पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तर देवाचे उतर आयकून आणि जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणाचे गूढ समारंभून सोमयाच्या पास्कांचो आमी आता भक्तीपणी उगडास करूया. हे परी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आणि ताच्या सांगाता देवा सवे आमी जिवंक पावतले. हो आमचो थीर बरवसो. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजोडाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आणि हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे ओत्रेक पेटय आणि निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या परजोडाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आम्ही उजवाडाच्या सेवा धर्माच्या दुसऱ्या भागान भितर सरता. पास्काचे वातीचेर आशीर्वाद. वात उजवाड कुणायता. जेजू संवसाराचो उजवाड.
काळोखांत आसलोल्या मनशाकुलाक उजवाडान भरूंक तो जल्मलो आणि आमकां उजवाडाची पाटलावदारां करूंक तो पुनर्जिवन जाला. ह्या वेळार मुखेल याज्ञीक हे पास्कांचे वातीचेर कांय खुणा कांतयतलो. जेजूचे पुनर्जिवनपण सासणात आणि सगळ्यांक म्हूण ह्यो खुणा खुणायतात. मुखेल याज्ञीक परगट्टलो ती उतरां चितान आयकुया. उपरांत मुखेल याज्ञीक पास्कांची वात नव्या उज्यान पेटयतलो आणि ती घेवन इगोर्जेन भितर सरतलो. पयले स्थानार तो उगारतलो. ओ क्रिस्ताचो उजवाड, आमी सगळीं असो जाबाब दितल्यो. देवाचो व्हड उपकार. तो दुसरे फावटी हो क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण उद्गारतलो तेन्ना आमी देवाचे व्हड उपकार म्हूण जबाब दितल्यो. तो फुडें आल्ताराची उद्गारतलो. ओ क्रिस्ताचो उजवाड, आमी देवाचो व्हड उपकार म्हूण जबाब दिवचो. हे वेळार इगोर्जींतल्यो सगळ्यो लायट्यो पेटयतल्या. तशेंच पास्कांची वाती थान आमी हाडलेल्यो वाती पेटोवन आमच्या जाग्यार वचून आमी उबी रावतल्या. मुखेल याज्ञीक पास्काची वाट व्हरून तयार केल्ल्या स्थानार दवरतलो. भाव भयणीनो, आता आमी उतरांनी आयकलां तशें ही वातीचेर कांय खुणा केल्ल्यो आसात. ह्योच खुणा आतां याज्ञीक कांतयता आनी तांचो अर्थ ह्या उतरांतल्यान सांगता. ते आमी चितान आयकुया, पळोवया. क्रिस्त काल आणि आज, ओरोंग आणि शेवट, आल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे ताचेच. ताकाच महिमा आणि राज पदवी. सासनाच्या सासना. आमेन. आता हे दुपाचे गुळे शागा तांकां आमी म्हणटा, हे आमी आता हे वातीचेर घालता. आपल्या पवित्र आणि मोहिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आणि सांबाळूं. आमेन. उजवाड मोहिमेन जीवन जाल्ल्या
क्रिस्ताचो जेजूचो धांवडाव काडून O Christus, आता उजवाडाच्या सेवेकर्माच्या तिसऱ्या भागात पास्काची पोटपोटणी जातली. नव्या वर्षात केलोल्या कुशान मुखेल याजनीक पास्काची वाट उपायतलो आणि उपरांत पास्काची पोटपोटणी करतलो. ही पोटपोटणी सोडवणीच्या इतिहासाची भागाचो उल्हास करून जेजून हाडलेलो सोडवणीची भागीदारां जावन आमकां आपणे करता. संतोष बरीत जायात देवदूतांच्या दोलभरानू खुशालकायेन घाया स्वर्गीच्या सगळ्या पोदव्यानू जोडटेच्या तुत्तुरी वाजून संवसाराच्या शिमा पुर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मळबासा कोण पोरगोट कोरा जेजू पुनर्जीवत जालो मोन्नाचेर जोयताणे वेले
जोयतिवंता राजाक जोय जोय. आखे पृथ्वेच्या रोशनानो उठा उठा जागी जाया. संतोषाच्या मुरगोठान आनंद बरीत बुरगोटून कोमशिका गाजून ढोल घुमटा वाजवून तोबाजाच्या गोणगोणीत ओरा जेजू पुनर्जीवोत जालो. ताचो लोक ताचो पोरजोळ तुमका प्रकाश बोरीत कोता. सासणीक राजान आपले बोयमेन थारोक सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नाटक केलो. हानोन बोरीत जातू पोवीत सोबे आमचे माथे. रोडण्याचे दीस सोंपले हानोन तुझो उक्ती दाखोय. होम खेळ्या मेंढऱ्याच्या जोयतीवोत राजाची पोतीन तू सुभागी. सूर्या बोरी ताची तुजेर फांगता मोहिमा. जीवोत जाल्ल्या सुमयाक किर्तून सोयकार हाडून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती बावळत्या मोडे उद्गारून उलासांनी आमचे हे देव मंदिर आता गोण गोंडून दी. सर्वेस्भोत तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारविया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. दिसो नाशिल्ल्या देवाक सोर परवेदार बापाक आनी ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक काळजा मनाचे सोक्त सोक्तेन तोशे ताड्याचे सोगळे भोगतीन आमी वाखाणूक आनी किर्तूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे बोदलेक जेजून सासणाच्या बापाक आदावाचे रीण फारीक केले. हानी पुरविले पातोक मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवन काडले. खोरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान भावार्थाची दारां पोवीत जातात. तीच आयची पास्काची पोरो. हादी म्हाका आमच्या पुर्वजाक इस्रायलाच्या पुता धुवाक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजन आसतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतरोशी केली. ती राती एका खांब्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दुस्पटायलो. ती राती आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती बावार्थ्याक संवसाराच्या खोटेपणांतली सुटका दिवन पातकाच्या काळोखांतली भायर काडून नव्यान कुरपेन भरून नेठयतात आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाच्या पवित्रतायेन वांटो दिता. ती राती मोन्नाच्यो सांकळ्यो तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो. ती राती कितली विचित तुजी काकलूत तुजी दोया.
कितलो चितना वडतो उचारा भायलो ओमलीक ओप्रमीद माये मोग तुझो सोडोवचे खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुताक दुबावा विरेत गोरजेचें तें जेजूचें मरण नाटाक जालें तें पातोक तें आदावाचें इतलो उत्तम इतलो व्हडतो सोरवंडार फावो जाल्लो कितलो बागी ओपरात तो ए रातीची पवित्रताय खोटेपणान पयत कोत्ता ओपरात सगळे धुवन काडटा पातक्यांक पोत्तून नेठीं कोत्ता दुखांत सगळ्यांक बुजवण दिता गोरविश्टांक मान बागावून दवरता द्वेसा उजो पालोवन थांबोवन मोगान काळजां एकवटायता वेगळी नेठन स्वर्गाक पृथ्वेर एकामेका लागीं हाडटा देवानी देव मनशा मदें एक वोट सोडटा ती भागीरातीच हे पासत भोव पवित बापा ह्या नोंद बरीत राती खातीर आमी कोत्ता ती वाखाणणी भेटवणी तूं मोय पासान मानून घे मोवाच्या वावरान घोडलेली तुज्या मुणयारपणाच्या हातांतल्यान मोपलोली तुजे पवित सभेक दोबाच्यान समोर पिल्ली ही पास्कांची वाट तुजे मुखार जोडूं दी तो राता अनोद बापा आयचे राती उबोवन गेल्लो काळोख येना जावंक पत्तो ही आमची पास्कांची वाट तुज्या नांवाक ओंपलेली स्तुती गितां किर्तिल्ली निरोन तरी पेटलोली आमचे मोदें आसूं दी स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबोन आसतना पोर जोडून ती तुका मानता तसली जावं दी बोंपणी पोर सोडीत जो सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड हांव पोर कोणटा तो सुर्या ओस्तोंक नाशिल्लो सुर्या जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मोदलो पत्तल्लो तो शांतीन आमची काळजां बोत्ता मुनीस कुळाचेर प्रकाश फांकयता आनी तुजे सोवें बापा मोयबेत बसून रात चलयता निते काळी सासणाच्या सासणाक म्हणूया सगळीं बसुया. प्रितीच्यानो आतां आमी दुसऱ्या भागांत सोबदाचो सेवादोर हातूंत भितर सरता. देवाचो सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तोच सोब आमचे सोडवणे पासत कोश्टां कुर्साचें मरण सोंसून पुनर्जिवन जालो. हो पास्का सोडवणेचो गूट मनशाचे रोचणेच्या अरंभातान आमकां उक्तो जालोलो आसा. तो आतां वाचपांनी आमकां परगट जातलो. दर एका वाचपा जबाबा उपरांत मागणी आसतली. भोगतीन ह्या भागांत आमी वांटो घेवया. बोमोगाच्या भाव भयणीनो, दोबाचीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वीच्या काळार देवान आपले पोरजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या कसो पाठयलो तें आमी ध्यानी मनी नियाळुया.
आनी हे पास्कांचे समरुमणीन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णायेक पावो म्हूण मागुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. ओरोंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रोचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी सोमदिरांतल्या मासड्यांचेर, अंत्रोला वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासळ्यांचेर, अंत्रोला वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आखे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हे सगळे तुमच्या जेवण पोसनाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंत्रोला वेल्या सुकण्याक आनी जोमणी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणे केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोवकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा मोच्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवोत आनी मोयमेन भरलोलो, उजवाड प्रकाश फाकयतलो. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. प्रितू तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायल्या. सासणाच्या सासणाक ती थीर गोट केल्या. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदका तेन्ना पर्वता वयर चडटालीं. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सुरपदवेदार सासनाच्या देवा, तुझ्या कोरण्याची मांडावळ सदांच वचापाची. औरंबाक तुवें संवसार रचलोय, त्याहून अदीक उत्तम संवसार काळांतल्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान आब्रामाची परिक्षा करून म्हणलें, आब्राम, आब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनेकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक इजाकाक गे आनी मोर्या गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. देवान दाखयल्ले सुवातेर पावतोच आब्रामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोडो मांडलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या बोडव्यान स्वर्गार तावन उलो करून म्हणलें, आब्राम, आब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका. कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलोय ना. तेन्ना आब्रामान आपली तोकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका झिरकुटांत शिरकोलोलीं. म्हणटोच आब्रामान त्या मेंढऱ्याक धरलो आनी आपल्या पुताचे सुवातेर ताका भेटयलो. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार तावन आब्रामाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पूर. तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंतराळा वेळ्या नखेत्रां इतली आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेवे इतली तुजी संसोद हांव वाडयतलो. आनी तुजी संसोद दुस्मानाचे दारवटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थी वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा
तुंच मोजे दायज तुंच मोजे पात मोजे दर्जोने तुजे साथी राखून दवरलाय हांव सर्वेस्पराक सदांच मोज्या दोऱ्या मुखार दवरता तो मोज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधीच हालोना म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता देखून मोजे काळीज उल्हासता म्हजो आत्मा मुरगटा म्हजी कूड पर्यंत सोवस्थायेन सोसातोली कित्याक तूं म्हजो आत्मा मेल्ल्या मोतां सोदचोनाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडां दवरूंक दिवचो नाय म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता उबी रावया प्रार्थुया बोवर्त्या देवा आमच्या मोगळ बापा तुझी भुरगीं जावचें देणे तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुजे बासावणेच्या भुरग्यांचो अंक सगल्या संवसारान वाडत वेताय तुवें सोपूत घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा आब्रामान सगल्या पोरजांचो बापूय करताय तर सगल्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय इस्रायलाच्या पुता दुबांक फुडली वाट धरात म्हूण सांग तुजी बोडी उबार दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत दुवो पांय भिजोय नासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतेल्यो हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले आनी फारावचेर आनी तांच्या लश्कराचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रणगड्यांचे आनी घोडेस्वरांचे निसणटण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो आनी फारावचेर आनी ताच्या रणगड्यांचेर आनी झुजारांचेर हांवें जैत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पूर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली इस्रायलाच्या लश्करा फुडें चलतालो तो सर्वेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो कांबो फुड्यान आसलो तो ताचे फाटल्यान येवन रावलो हे पोरी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो कालोख जातोच त्या कुपा रातीक उजवाड दिल्लो आनी अशें सगली रात दोनूय फौजे माना मदें कसलीच लढाय जाली ना मोइसेसान आपलो हात दोऱ्याचेर पाटलायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीक तावन एक कडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जाली तेन्ना इस्रायलाच्यो पुद्दुवो सुके जमनीवेल्यांत दोर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकांची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली
इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारावचे सोगले गोडे, तांचे रोनगाडे आनी तांचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दोर्यांत भितर सरले. फाट्या पारार उज्याच्या आनी कुप्याच्या खांब्यार तावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या पयजे मांदार बारीक नोदोर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रोणगडाची चाकां चलना जाली. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळोवन वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरूड तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्पोरान मोयसाक म्हणलें, तुजो हात दोर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रोणगडांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडूं दी. मोयसान आपलो हात दोर्याचेर उबारून पाटलायलो आनी फाटीं फुटाना दोर्या आपल्या सोदांच्या जाग्यार परतलो. पळोवन वताले ते इजिप्तकार सारके उदकान रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दोर्या मोदेंच बोगून उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दोर्यान भितर सरलेले फारावचे रोणगाड्यांक, घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेन बुडयली. एकलो पर्यान वाटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजयनासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गावरी उदकां रावली उबी. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दोर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पोलेली. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तुत्व देखलें आनी पोरचेन सर्वेस्पराचें बें दवरलें आनी ताच्या सेवका मोइसाचेर तांणी विस्वास दवरलो. ते सुमोय मोइसान आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांनी हें गायन गायलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. हे पोरी, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. 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 घोड्यांक आनी घोडेकारांक ताणें दोर्यान शेवटिलें. सर्वेस्पोर म्हजें बोल आनी म्हजो आस्कारी, तो म्हजो तारोक, तो म्हजो देव. हांव ताका वाखाणटां, म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तितां. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. सर्वेस्पोर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पोर. फारावच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोर्यान शेवटिली. ताच्या गोट बोलवून घोडेकारांक तांबड्या दोर्यान गिरासलें. जबाब. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोल्ला. उबी रावया, प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विस्मिता आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार पोर जोळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोरजेक पिडापीड दितोल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान
सगल्या पोरजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तो राखे पृथ्वेच्या सगल्या मनशांक भावार्थान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विसलोले पोरचेची व्हडवीक जावंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागतल्या न्हू उदकाशी येयात, दुडू ना ती पोरयान येयात, दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात, येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. घोटाय दिता ते खावून दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ले मोगाळ आनी विस्वासी भासावणे पोरमोणे हांव तुमचे कडेन सासणाक तोखता तसलो करार करतलो. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्राचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखोनाय त्या राष्ट्राक तूं आपयतलोय. तुका वळखोनात ती तुजेशी धांवून येतली. जो तुका मोहिमेवंत करतलो त्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून, इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सांडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसोणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. जशें पावस आनी बर्फ मळबांतावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडोनात, बगोर ओंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सोडवणेच्या जोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. Santo Santo mi
कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल ताचें हांव किर्तन गायता तोच म्हजो सोडवोनार सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें सोडवणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटले सर्वेस्पराक 3 वर्सां व्हडल्या ताल्यार ताचें नांव घेया सगळ्या पोसाक पळोवया ताची कौतीक विस्मिता ताचें श्रेश्ठ व्हडलें नांव सगळे कडेन परगट करा सर्वेच्या जोरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटले उबी रावया प्रार्थुया सासनाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तूं एकलोच संवसाराचो बरवसो हे पास परबेच्या समयार आमी समोरवता ते गूट तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुवें परगट केल्याय तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानूच सुगुणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना देखून नवे जिणेचे ओत्रेक आमच्या काळजांनी वाडोय आनी तूंच ते ओत्रेक भागोय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे इजिकेल प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचप सोरेस्पोर म्हजे कडेन अशें उलयलो मनशाच्या पुता इस्रायलाचीं भुरगीं आपल्याच काशा देशांत जियेतालीं पूण आपले वागणुकेन आनी कर्तुबांनी तांणी तो बश्टायलो तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी आपल्या देशांत रगत वारोयलें आनी कुड्डे देवांक घेवन तो बश्टायलो हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी पोरक्या राष्ट्रां मदें तांकां दुस्पायटायलीं तांचे वागणुकेक आनी कर्तुबांक फावो आसले तशें हांवें तांचेर फर्मान मारलें तीं गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें तांणी म्हजें पवित्र नांव बश्टायलें ह्या पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटा ही सोरेस्पोराची परजा आपल्या गांवांतलीं तांणी तांकां पोरक्या देशांत धाडल्यांत पूण जें म्हजें नांव आपूण गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें इस्रायलाच्या गोऱ्यांक बश्टायल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाची म्हाका पडला तर आतां इस्रायलाच्या गोऱ्यांक सांग सोरेस्पोर अशें सांगता इस्रायलाच्या गोऱ्यांक हें हांव तुमचे पासत न्हय बोगोर तुमी गेल्ल्या त्या राष्ट्रां मदें तुमी बश्टायलां त्या म्हज्या पवित्र नांवा पासत करता राष्ट्रां मदें तुमी बश्टायलेल्या म्हज्या व्हडट्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकूंक वेता तुमचे विशीं ताचे दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलो तेन्ना हांव सोरेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतली अशें उलयता तो सोरेस्पोर तेन्ना राष्ट्रां मदें हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करून तुमच्याच काशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो सगळ्या तुज्या मेळेपणांतली हांव तुमकां निर्मळ करतलो कुड्ड्या देवांक बजून तुमी बश्टायल्यांत पूण हांव तुमकां नितळ करून वेतां एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो
हांव तुमकां दितलो. तुमचे फातराचे काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे कायदे आनी म्हजे समोर तुमी पालोशे करतलो. तुमचे पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी ठिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. देवाक म्हज्या जिविताच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मा. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मा. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें? जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मा. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या उत्सूट दोंगराची दोयान म्हाका वाट शिकय. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवा ताणेला म्हजो आत्मा. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्व बळिश्ट देवा, तुझ्या के पवित्र सभेचे दोन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशा कुळाचे सोडवणेचे काम समाधानान चलूं दी. पडटात तांकां तूं उबारताय, पोरणे जालां तें तूं नवें करताय आनी जेजू क्रिस्त सर्व रचनाच्या ओरंबान शेवटा वरवीं सगलो संवसार तूं परतून संपूर्णायेक पावयताय. हे निरंतरी सोडवणेचें काम पळोवंक आनी बगूंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आदल्या करारांतली वाचपां आमी आयकून जालीं. आतां आमी सगळे मोहिमेन जेजू पुनर्जीवन जालो हे आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवाची मोहिमा करूंक तयार जावया. सगळीं बसुया.
शांती शांती तुमकां म्हजी शांती तुमकां दिता. हांव जिवीत आनी पुनर्जिवंतपण. Peace be with you. My peace I give you. सगळीं उबी रावया आनी हेच खुशालकायेन जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या आमी सगळीं देवाची तुस्त करून मोहिमा गावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोरपदवीदार बाबा, मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय.
तुझ्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतादुबाच्या काळजांनी रावून तो आमकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. भाग्योत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यात म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यात. हें तुमी नकळत म्हणटूच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरली. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवंतपणांतूय तो आनी आमी एक जातले. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोरणे सोयम कुर्सार मारला. हे आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी स्वत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटूच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचे आदीन कसली पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गांवांत जातलो. सर्वेस्पराक जोय जोय. 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 सर्वेस्पराक दिन वासा तो कितलो बरो ताचो माय मोगमीत नासलो. इस्रायेलाच्या पुता तुवानी मुंचे ताचो माय मोगमीत नासलो. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तो जालो कोणच्या सोंदीचो फातोर. हांव सर्वेस्पराक रूच कोडून
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सोनवार जातोच पयल्या दिसा बो सकाळी जेजूच्या निके पिण्याक आजीर आसलेल्यो त्यो वस्तुऱ्यो आपणे तयार केलेले पुरमोळ घेवन फोंडाशी आयल्यो आनी फोंडावेली फातोर पेल्यान दुकोडलेली ताणी देखली. पूण भितर वच जाल्यार सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना आनी हे विशीं मोठ्या गोंदळाक सांपडलेल्यो आसतना ओवचितूच लोकलोकीत आंगोस्तरां न्हेसलेले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. तांणी भिवून धोरणीक दोळे लायले तेन्ना हांणी म्हणलें, जिवो आसा ताका तुमी मेलोल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, तो पुनर्जीवन जाला. गालिल्यांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयलेलो ताचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पातकी मनशाच्या हातान घालूंक जाय आनी ताका खुर्सार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जावंक जाय अशें ताणें म्हणलेलें. तेन्ना तांकां ताच्या उतरांचो उगडास आयलो आनी समाधी सरशिल्ल्यो परत वचून तांणी हें सगळें 11 जाणांक आनी हेरा समेस्तांक कळीत केलें. ही खबर धर्मदुतांक सांगली त्यो ह्यो: मारिया मागदालेन, जुआना, जाकोबाची आवय मारिया आनी तांच्या सांगाता आसल्यो त्यो हेर बायलो. तांकां ही उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली आनी तांणी हांचें सोत मानलें ना. पूण पेद्रू उठून फोंडाशी धांवून गेलो आनी ओडो घालून ताणें ओली मात कुशीन दवरलेल्यो देखल्यो आनी कितें जालें काय म्हूण आपणाच भितर अजाप जावन तो परत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान रिचा भाव भयणीनो, जेजू जीवन जाला. हालेलुया. खरेंच सांगता, फोट मारिना, जेजू जीवन जाला. हालेलुया. काळजाचे खोलायेंतल्यान सांगता, तुमी सांगूंक सोदता जाल्यार तुमी म्हजे बराबर म्हणात. हालेलुया. भाव भयणीनो, जेजू खरें जीवन जाला? जाला? शुअर? बरें, टेस्ट करुया. हांव प्रश्न विचारता. ज्या कोणाक कळटा जाबाब व्हडल्यान सांगचो जाबाब, आनी ज्या कोणाक कळना ओग्गी रावात तोंड बंद करून. पण ओगी रावता तांकां कळना म्हूण हांव समजतलो. कळटा तेणी ओगी रावचें न्हू, जाता तितल्या व्हडल्यान बोवाळ मारची. जेजू मेल्या उपरांत कितल्या दिसांनी पुनर्जीवन जालो? सारकें. जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना पयलीं कोणाक दिश्टी पडलो? अद्यांकू कळटा. मारिया मागदालेन. जेजू पुनर्जीवन जावन आयज खंय आसा? सांडलो. हां, एवरीवेर. गॉड इज एवरीवेर. बापाची हां, तुज्या काळजान आहा. कोणाकूय मेळोंक ना जाल्यार तेज्या काळजान वचून सोदा. भाव भयणीनो, ही माहिती, इन्फॉर्मेशन. आनी पाद्र पियो अशें म्हणटा,
The Paschal mystery is not about information, it is about transformation. Paschal mystery is not about information, it is about transformation. आता प्रश्न विचारलेले तांकां तुमी पयलो जबाब सगल्यांनी व्हडल्यान दिला, माहिती आहा तुमकां. दुसऱ्या प्रश्नाक आनीक मातशें सवका जालो, कित्याक कन्फ्युजन जाल्लें. नांव सांगचें काय बायलांक दिश्टी पडलो म्हणपाचें आयज आहा ते भाशेन थोड्यांचें कन्फ्युजन जाल्लें. पूण तरूय पूण माहिती आहा. मागीर प्रश्न डिफिकल्ट जालो. माहिती आहा काय ना ती खबर ना. सांगत जाल्यार रॉंग जातलें, रायट जातलें, ओगी रावल्यार बरें. माहिती, पूण माहिती तुमचे लागीं आसा. क्रिस्ती भावार्थी तुमी म्हणटोच जेजूच्या पास्कांची, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची, कोश्टा मरणाची माहिती तुमचे लागीं आसूंक जाय आनी ती तुमचे लागीं आसा. आसा न्हू? आसा? ट्रान्सफॉर्मेशन जाला. माहिती जाल्यार दुसरे वाटेन नवसोरणी. पाद्र पियो म्हणटा ते भाशेन हो पास्कांचो गूट फकत एक माहिती न्हू, ती एक नवसोरणी. नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन बट ट्रान्सफॉर्मेशन. माहिती आसा, इन्फॉर्मेशन आहा, ट्रान्सफॉर्मेशन जाला. भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूचें पुनर्जीवनपण मनयता आसतना हो प्रश्न विचारपाक गरज आमकां जण एकल्याक. हॅव आय बीन ट्रान्सफॉर्म्ड? म्हजी नवसोरणी जाल्या? कोण खंय एकलो मेलो, जेजू मेल्लो तेच भाशेन, आनी मेलो खंय आनी वयर 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 गेलो, आनी अकस्मात ताका आवाज आयलो, हाव वॉज हेवन? हाव वॉज हेवन? स्वर्ग कसो आसलो? आनी ताणें म्हणलें, सायबा कितें जाता, आत्तां मोत्ता थिंगा आहा आनी आतां वयर येयला, स्वर्गारूच वेता. पयलींच कसो सांगो स्वर्गार, स्वर्ग कसो आसलो तो, हाव वॉज हेवन म्हण कसो सांगो? आनी तेन्ना हूंय हो आवाज म्हणूंक लागलो, तुका संवसारान रचला तेन्ना हो आख्खो स्वर्ग हांवें तुका संवसारानूच रचून दिलो. काय बरें ते दर्या, काय बरें ते दोंगर, काय बरीं तीं झाडां, काय बरीं तीं जनवारां आनी सुकणीं, काय बरीं फुलां फळां, हें सगळें तुका ह्या संवसारान स्वर्गूच कसो दिल्लो. आनी ह्या स्वर्गांत आसतना जरी तर हो स्वर्ग तुवें समजून घेवंक ना, ओळखून घेवंक ना, जाल्यार यू डोंट डिजर्व द सेकंड हेवन. हो स्वर्ग जो तुजे पासत दिल्लो तो जरी तर तुवें समजून घेवंक ना, ओळखून घेवंक ना, तो राखूंक ना, जाल्यार तुका आतां तूं वयर चडोन आयला स्वर्गार म्हूण हो स्वर्ग तुका फावना. पडलो सकल. ही कोणाच्या मरणाची काणी गाय? तुमच्या आनी म्हज्याय मरणाची काणी असली जातली गाय? ह्या संवसारान जिंगा आहा थिंगा स्वर्ग पळयला तुमी? पळयला? आहा स्वर्ग आहा ह्या संवसारांत आहा. जी कोण आहा म्हणटा ती स्वर्गार पावतली, सेकंड हेवन मेळटलो. जी कोण आजून पासून डावटान आसात, माहिती सारकी ना, जाल्यार माहिती घेवपाक जाय आनी ती माहिती घेवन ट्रान्सफॉर्मेशन जावपाक जाय. माहिती घेतल्या उपरांत आमच्या जिविताची नवसरणी जावपाक जाय. आतां आमी ह्या जागरणान भितर सरता आसतना कितलीं वाचपां आयकल्यात. 5 आदल्या करारांतलीं, 1 नव्या करारांतलें आनी 1 शुभ वर्तमान. आनी ह्या वाचपांनी भाव भयणीनो, ह्या स्वर्गाची, संवसाराची, देवाचे रचनेची, तशेंच देवान रचून जाल्या उपरांत पातकाची, सोडवणेची, ह्यो सगल्यो खबरो आमी आयकल्यात. सगळी माहिती आमच्या सोडवणेच्या इतिहासाची. हें जागरण जेन्ना पवित्र सभा करता तेन्ना ह्याच सोडवणेच्या इतिहासाचेर नियाळ करता आनी सोडवणेच्या इतिहासाची माहिती परतून दिता. वर्साच्या वर्साक हीच वाचपां आयकतात आमी. एवरी इयर अ रिविजन. आयज आमचें रिविजन परतून जालां. भोव करून जी वर्साच्या वर्साक ह्या मध्यानीच्या मिसाक येतात, आयज रिविजन जालां परतून. माहिती आमकां नव्यान मेळिल्ली आसा. इतलीं वर्सां आमी जरी तर हें पुनर्जीवनपणाची परब मनयता,
इतलीं वर्सां आमी हो इस्टर मनयता आयज पासून कितली नवसरणी जाल्या, कितलें ट्रान्सफॉर्मेशन आमच्या जिवितांत जालां जाल्यार देवाक आर्गां दी, जालां जाल्यार स्वर्गार वचपाची वाट तुजी तयार जाता म्हूण समज. पूण आजून पासून जरी तर ट्रान्सफॉर्मेशनूच जायना, कितलें सांगल्यार थिंगाच आसात जाल्यार चिंतपाची गरज आसा. भाव भयणीनो, साद्योश्यो वस्तू आमच्या जिवितांत थोड्योश्यो वस्तू घडटात. जाय ती माहिती आमकां मेळटा, सेरमावान मेळटा आमकां जाय ती माहिती. आयज आमी हे मोदयांनीचें मीस सोंपयल्या उपरांत कितें आसतलें, भायर सरता आसतना कितें मेळटलें तें बी खबर आहा. चाव आनी केक मेळटली, वर्साच्या वर्साक मेळटा. आनी वर्साच्या वर्साक हें मीस जाल्या उपरांत सगलो लोक गेलो घरा, मागीर आमी एक भायर पासय मारीत जाल्यार कितें मेळटा जाणा, सांग गो नेटी कितें मेळटा. काप्स खंय मेळटा, फादर पिटराच्या वाजांनी घातलेली मेळटा. जे वाज करून दवरलेले आसात त्या वाजांनी चाव पिलोली कोपां आहात ती मेळटात. सकयल डस्टबीन आहात. हो सारको क्रूड एग्जाम्पल घेता आयच्या दिसाक. कितें फादर आयज इस्टराच्या दिसाक असलें सांगता. ट्रान्सफॉर्मेशन जायना आमचें आजून पासून. माहिती आहा आमचे लागीं की चाव पिवन जाल्या उपरांत ती कपां त्या डस्टबिनान पावपाक जाय. माहिती आहा, सगल्यांक खबर आहा. कोण आहा हिंगा खबर नासलेलो, पूण तरी पूण ती कोपां त्या वाजांनी कित्याक मेळटात. तरूय पूण ती कोपां आमचे पॅरापीट जे आसा ती गरजेचे तेजेर कित्याक मेळटात. ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक ना. व्हडलें व्हडलें ट्रान्सफॉर्मेशन चिंतचें न्हू. आयज हांव स्पिरिच्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन चिंतना, पातकाची खबर करिना. पूण ह्यो साद्यो वस्तू ज्यो आमी करपाक जाय जायनात. कित्याक जायनात, माहिती मेळोंक ना. माहिती मेळ्ळ्या इन्फॉर्मेशन. आनी आयज जरी तर आमकां परतून हे पास्कांचो गूट एनादर इन्फॉर्मेशन जाल्यार कोटा आमचें. पूण हें जरी तर आमकां ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्यार आयज चाव पिल्या उपरांत हांव मागीर पासय मारतलों आयज कितलीं कोपां मेळटात तीं पळोवपाक. तेन्ना कळटलें ट्रान्सफॉर्मेशन जालां. हो फकत एक एग्जाम्पल. असले आनीक जायते एग्जाम्पल दिवन म्हज्यान आख्खी रात काडपाक जाता. आनी असले एग्जाम्पल तुमचेय लागीं आसतले, ते हांवें दिवपाची गरज ना. जूंय खरेपणी आमकां दिसती पडटा आमी जाणाव, आमकां म्हायती आसा, तरी पूण आमी जिवीत बदलपाक तयारूच ना. इगर्जेची सफाई करपाक जाय, वाचपां करपाक जाय, इगर्जेन मिसळ जावपाक जाय. परतून परतून आयकूंक येता. कितलीं जाणां जातात मिसळ, तींच सदांचींच. तीं सदां येता, तीं वर्साच्या वर्साक येता तींच. उरलेल्यांक पास्कांचो गूट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, नो ट्रान्सफॉर्मेशन. ट्रान्सफॉर्मेशन जायच ना. फादर बरो सेरमांव सांगतात तुमी दोगूय जाण, जायतीं जाणां म्हणटात बरें सेरमांव सांगतात. थोडीं ऑनलायनूय पळयतात तीं सांगतात, कमेंट्स सांगतात, बरें सेरमांव सांगतात तुमी. इन्फॉर्मेशन आमच्या सेरमांवाचें, देवाचें उतरूय आमी परगट्टा तातूंत. इन्फॉर्मेशन देवाच्या उतराचें. ट्रान्सफॉर्मेशन खंय आसा, कितलें ट्रान्सफॉर्मेशन जालां. आनी जेन्ना हें ट्रान्सफॉर्मेशन जालें तेन्ना जाल्यार खरेपणी म्हणपाक जाता फादर बरो सेरमांव जालो, म्हज्या जिविताक उपकारलो, म्हज्या जिवितान एक नवसरणी आयली वालोर. तेन्ना तो सेकंड हेवन आहा तो मेळटलो. नाजाल्यार हो सर्ग जो आमकां ह्या संवसारान आयज आमी जियेता आसतना दिला ताचें आमी पाड घातलें जाल्यार त्या स्वर्गार एंट्री ना. भाव भयणीनो, जेजू जिवन जाला. आनी एक दुखाची खबर कितें सांगता फादर, जेन्ना ही जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर पयलीं त्या ओस्तोऱ्यांक मेळ्ळी. जुवांवाचें शुभ वर्तमान आमकां मातशें दुसरे भाशेन सांगता, मातेवाचें शुभ वर्तमान आनीक एक भाशेन सांगता, मार्कूचें शुभ वर्तमान आनीक मातशें दुसरे भाशेन सांगता. आयज आमी वाचलां तें लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें. आनी लुकास आमकां किरीत भाशेन ओस्तोऱ्यांची खबर करता. हो गॉस्पल लुकासाचो किरीत भाशेन ओस्तोऱ्यां पासत, गरिबां पासत, समाजाचे देगेक उडयल्लेल्या पासत, तसल्या पासत हो गॉस्पल आमी म्हणटा. आनी देखूनच
पुनर्जीवनपणाची खबर जेन्ना लुकस सांगता तेन्ना अस्तोऱ्यांक मुखार दवरता. देखून ह्यो ज्यो अस्तोऱ्यो जेजूच्या निकी पिण्याक हाजीर आसल्यो ताका तेल लावपाक वो गोंदरोस घालपाक वेताल्यो त्यो ताच्या फोंडाशी पावल्या. खबर घेवपाक, माहिती घेवपाक कितें जालां आमच्या सोमयाचें, आनी आयिल्ले कडेन तांकां म्हायती मेळ्ळ्या ती अनएक्सपेक्टेड. जेजूची कूड आसतली म्हूण ती जाणा आसली. फोंडाचेर फातोर लायलोली आनी ही फातोर कोणे तरी कुशीन काडून दवरल्या. बेगीन बेगीन भितर वचत जाल्यार जेजूची कूड ना. जुवांच्या शुभ वर्तमानान ते भितर वचनात, येवन आपोसलांक सांगतात. मागीर आपोसले वेतात. पयलो जुवांव पावता आनी मागीर पेद्रू पावता. जुवांवूय भितर सरना, पयलो पेद्रू भितर सरता. वडील लुकाच्या शुभ वर्तमानान ह्यो अस्तोऱ्यो भितर वचून आयल्यो. तेणी पळयलें की जेजूची कूड ना, कोणे तरी व्हेल्या. आनी अकस्मात हे दोग जाण दादले आंज बडवे ते तांकां म्हाली कशें दिसले. म्हज्या सुम्याची कूड खंय घातल्या ती म्हाका सांग अशें म्हणून मारिया मागदालेन म्हणटा. भाव भयणीनो, लुकास केरीत भाशेन आमकां हो एम्प्टी टूंब दाखयता. रितो फोंड, हो रितो फोंड तातूंत भितर जेजू ना. आनी देखूनच ही उतरां, जिवो आसा ताका तुमी मेल्ल्या मदें कित्याक सोदतात. सादो जबाब आसतलो आमचे लागीं. जिवो आसा ताका मेल्ल्या मदें तुमी कित्याक सोदतात. थिंगा जरी तर आमी आसली, हांव आसलो जाल्यार हांव रोखडो सांगतालो, सायबा माहिती ना मुकोडे, इन्फॉर्मेशन ना की तो थिंगा ना म्हूण. आतां तुवें सांगलें म्हूण कळ्ळें. ना जाल्यार म्हजे लागीं इन्फॉर्मेशन ना. तो त्या टुंबान, त्या फोंडांत तो रितो जालो म्हूण म्हाका खबर ना, आतां कळ्ळें. भाव भयणीनो, हो रितो फोंड कितें? हो रितो फोंड घडये आमच्या जिविताचो रितो फोंड जो बदलोच ना, तसोच आसा. हो रितो फोंड म्हणूं येता जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो ताका ओगो करपाक जायते प्रयत्न जाले. महायाज्ञीक आसात तांणी प्रयत्न केले, रोमाचे सरकार आसात तांणी प्रयत्न केले बंद करपाक ताचो आवाज, बंद करपाक ताची मिनिस्ट्री. जें तो शिकयता लोकांक कितले उक्तेपणी, जें तो ह्यो सगल्यो मिलाग्री करता, बंद जावपाक जाय. आनी हें बंद करपाक इतल्याय जाणांनी प्रयत्न केलो. आनी ह्या प्रयत्नाचो तांचो फोड म्हणल्यार ताका जिवेशी मारलो. खल्लास, काबार, आनीक ना. आनी सगळे समजले आमी जिखले. महायाज्ञीक समजले आमी जिखले, आमी ताका मारलो. रोमाचो सरकार समजलो आमी जिखले, तो बंड करपाचो आसलो, ताचे कंप्लेन आमकां पावल्यात, रेव्होल्युशन चालू करपाचो आसलो, ताका आमी मारलो. काबार. भाव भयणीनो, सगळे चुकीचे समजले. कित्याक तिसऱ्या दिसाक तो जिवन जातलो ही माहिती तांणी घेवंक ना. जरूय पवित्र पुस्तक ही माहिती दिता, तरूय हे शिकवणेक वो हे माहितीक ते उक्ते नासले. दे वर क्लोज टू दीस इन्फॉर्मेशन की देवाचो पूत तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो. आनी तो पुनर्जीवन जालो. हालेलुया. देखून आमी हालेलुया म्हणटा. तो जीवन जाला देखून आमी कितें म्हणटा? हालेलुया. तो जीवन जाला. आनी जिवो जाता आसतना हे सगळे जे कोण ताका फोंडान घालूंक सोदताले तांचोच फोंड एके भाशेन रितो जालो. तांची जी रॉंग एक्सपेक्टेशन्स आसली ती सगळी रिती जाली. एम्प्टी, कांय ना तातूंत. पुनर्जीवनपणान मरणाचेर जैत वेलें जेजून, पुनर्जीवनपणान देंवचाराचेर जैत वेलें जेजून, त्याच बराबर ह्याच पुनर्जीवनपणान जे चुकीची माहिती आसा, रॉंग इन्फॉर्मेशन आसा, ताचेरूय जैत वेलें जेजून. जाल्यार आयज भाव भयणीनो, आमी हें पास्क समारंभता आसतना आमचें इन्फॉर्मेशन कसलें? फॉल्स इन्फॉर्मेशन आयज सारकें फास्ट वेता, झूम 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 करून. आनी आयज वॉट्सॅप आनी सोशल मिडिया म्हणल्यार आनीक फास्ट वेता. कितें विचून काडटा आमी? खंयचें इन्फॉर्मेशन विचून काडटा? फेक इन्फॉर्मेशन आहा तातूंत आमी रोखडीच पडटा. सारकें इन्फॉर्मेशन आसा तें मानून घेवपाक आमचे लागीं 100 प्रश्न आसात.
सारकें इन्फॉर्मेशन आसा तें घेयत जाल्यार आमी ट्रान्सफॉर्म जायत म्हण घडये आमकां भिरांत आसा जायत्या जाणांक देखून सारकें इन्फॉर्मेशन नाका. भाव भयणीनो, आमी जरी तर आमच्या पुनर्जीवनपणाचेर आनी ट्रान्सफॉर्मेशनाचेर नदर मारतले हांव जाल्यार ह्या दिसांनी जें कितें घडलां तें सांगून आयज काबार कोत्ता. HCU म्हणल्यार जाणा तुमी कितें तें? ह्या दिसांनी ट्रेंडींग सगळे कडेन हा HCU, हैदराबाद सेंट्रल युनिवर्सिटी. कितें जालां थिंगा? हैदराबाद सेंट्रल युनिवर्सिटीच्या कुशीक झाडां कातरून उडयलीं एक रातीन. जायते बुलडोजर येयले, सरकारान काबार केले. आनी त्या उपरांत कॉलेजीचीं भुरगीं, युनिवर्सिटीचीं भुरगीं, तेच बराबर लोक थंय सरलो, सगळे बराबर येयले. आवाज आयतो. ह्या दिसांनी सोशल मिडिया ताचेरूच आसली म्हणल्यार जाता. अबाज विथ दीस न्यूज आनी प्रोटेस्ट जे चालू आसात. सुप्रीम कोर्टान आतां ऑर्डर दिल्या, खबर आहा तुमकां? कितें म्हण दिल्या? आदवोगाद कितें म्हण दिल्या? जे कोणें झाडां कातुल्ल्यांत बेकायदेशीर सारके परमिशन्स बीन नासतना ते ऑफिशियल्स जे आसात तांणी येवन ती झाडां रोवपाक जाय. द ऑफिशियल्स शूड कम अँड प्लांट दोज ट्रीज, अदरवायज दे वील बी जेल्ड. येवन झाडां रोयात, नाजाल्यार जेलीन वसात. ट्रान्सफॉर्मेशन आमी गोंया झगडीं गेले असली आमच्या गोंयान जाला. कोविड चलता आसतना सेव मोलें, नो टू डबल ट्रॅकिंग, नो टू कोल. गोंयान कोळसो नाका जावंक नाहलो आवाज. डबल ट्रॅकिंगाचें काम आजून चालू ना. वेलसांवचो लोक आजून पासून कश्टवना. कित्याक कश्टवता ना खबर आहा तुमकां न्हू? वेलसांवचो लोक आजून कश्टवता. तेंच्या घरा मुखार कोणाच्यो आनी गेटी पासून बंद केल्यात, भायर काडपाक मेळना मोटरां. खबर आहा? ही माहिती खबर आहा आमकां, इन्फॉर्मेशन. ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक ना. ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक ना कित्याक? ते हैदराबादाचे जे स्टुडंट्स आसात आनी हैदराबादाचो लोक आसा तांचे भाशेन आमी उठूंक ना. आमी फकत वॉट्सॅपाचेर सरकाराक गाडी मार, वॉट्सॅपाचेर एक्टिविस्टांक गाडयो मार, एकामेकाक गाडयो मारपाच्यो, एकामेकाचें नांव पिड्ड्यार करपाची, हें आमी गोंयकारांनी एकदम बरें केलां. आनी देखूनच ट्रान्सफॉर्मेशन येयना आजून पासून. आनी आमचे मदलीं आजून जायतीं जाणां म्हणटलीं जावचें ना तें. सरकार आहा तो सारको तसलोच, तो चोर, तो नागोवणो, ते कोणाचें आयकना हें म्हणटलीं आमी. पूण ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपाक जें कितें करपाक जाय तें करपाक थोडीं. आनी तांचो आवाज कशे भाशेन बंद करपाक जाय? 2-4 एक्टिविस्टांचेर घाल केसी, फॉल्स केसीस. मागीर एक्टिविस्ट बाबडे पडोन भोंवतात, कुशीन भोंवतात. बेल मेळो पासून लिपोन रावपाक पडटा. आनी त्या म्हणल्यार लोक गेलो न्हिदोंक. नो ट्रान्सफॉर्मेशन. आनी न्हिदोंक म्हणटा तेन्ना बेश्टे न्हिदना कोण? वॉट्सॅपाचेर चालूच आसात. वॉट्सॅप आनी यूट्यूब आनी सोशल मिडियाचेर चालूच आसात. न्यूज आजून पासून डबल ट्रॅकिंगाचो आनी कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशनाचो गोंयचो चालूच आसा. गोंयकार उलयतात, भायर रावनूय उलयतात, सगळ्या आख्या संवसाराक पावोन उलयतात. ट्रान्सफॉर्मेशन ना जाल्यार भाव भयणीनो, आयचें पुनर्जीवनपण आनी आयचो इस्टर आमकां समजणेचो जावं आनी ट्रान्सफॉर्मेशनाचो जावं, नवसरणेचो जावं. फकत माहिती घेतल्यार पुरो ना, नवसरणी जावपाक जाय. जरी तर आमची नवसरणी जाली ना जाल्यार आमी आजून पासून पुनर्जीवनपणाक भागी नात, सुभागी न्हय आमी. पूण जरी तर आमी ह्या पुनर्जीवनपणाक, जाचेर आमचो आख्खो भावार्थ दल्ललो आसा, जाचेर आख्खी पवित्र सभा सुरू जाता, ते पवित्र सभेचे जरी तर आमी वांगडी, आनी जरी तर आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन जावंक ना जाल्यार आमी फेक वांगडी, आमी क्रिस्तांव नांवाचे, जाल्यार आयच्या दिसाक आमच्याच जिविताचेर नदर मारुया आनी आमी जोण एकलो जेजूचे खरे साक्षीदार. आमी जेजूच्या जिविताची म्हायती घेतल्या, ती घेवन आमच्या जिविताची नवसरणी करतल्या म्हणून आमी सगळीं हेंच म्हणुया, हालेलुया.
आतां पवित्र स्नानाचो सेवा धर्म जाता. उदकाचेर आशिर्वाद आमी घालतले आनीक सगळीं आमी आमच्यो बावतिजमाच्यो बासावण्योय करतल्या. भोवमोगाच्या भाव भयणींनो, आमच्या मागण्यांनी एका मनान ह्या आमच्या भाव भयणीच्या विश्वासाक बळ दिवया. नव्या जल्माचे झोरी लागीं ती वेतात, तर आमचो सूर पदवीदार आनी भोव काकलुतसार बाप आमकां आपलो आदार दिवं म्हूण मागुया. आनी ते कृपे वरवीं आमी सगळीं पवित्र स्नान घेतलेलीं नव्यान जल्मल्लीं जावंक आमकांच देवाच्या हातान घालुया. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आतां उदकाचेर आमी आशिर्वाद घालता आनी आमकां माहिती आहा ते भाशेन आमची उदक फ्रेश वॉटर बोल्लेलें आसा ह्या 2 बालद्यांनी. तशेंच आमी जे पवित्र उदक आमच्या घरांनी व्हरतले ते बाटल्यांनी आसा. ह्या 2 तरेच्या उदकाचेर आमी ह्या वेळार हो आशिर्वाद मागुया. देवा, तुजे ना दिसते पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलें. देवा, संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्रांची सोकोत उदकाक लाबशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो. बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान ओगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक ओरोम दिलोय. देवा, आब्रामाचे संस्थीक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरावन फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें हे पोरचेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो रूपकार केलोय. देवा, जुआवान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. त्याच तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आपल्या कडवडांतलें रोगता सयत उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगळ्या परजांक म्हजें शिस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कर. तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पातकान बसतल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर्व मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरूं. त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवन तो तुजो भुरगो जावन उठूं. हें नवें बाळपणाचें भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन भरूं. ह्या वेळार पास्कांची वात आमी ह्या उदकान देंवयता. आमचे खातीर हे झोरींतल्या सदां व्हांवत्या नितळ उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली देवीक सोकोत घेवन देवूं तुजो पवित्र आत्मो.
अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सवें मरून गेल्लीं आनी निकी पिल्लीं सगलीं ताचे सवें जिविताक उठूं आमचे मागणें दोयेन तूं आयक सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात वयर काडात ताचें नांव सासणाक ताका परकोंडात. रिक्षा भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिंवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं आमी मागुया. आमकां तो नवें करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विस्वाशी रावूंक तो आमकां कृपा दिवं. प्रितच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकी पिली. त्या पासत प्राचीत काळाची दडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. जांचे लागीं वाती आसा त्यो वाती ह्या वेळार पेटोवं येता. देखून सगल्या काळजान व्हडल्यान उचारून सांगात, सैतानाक तुमी पाट करतात. होय, हांव पाट करता. आनी सगल्या ताच्या कामांक तुमी पाट करतात. होय, हांव पाट करता. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाट करतात. होय, हांव पाट करता. सर्पद्वेदार देवा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. होय, हांव सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारितावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात. होय, हांव सत मानता. बापा आनी पुता थावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात. होय, हांव सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. होय, हांव सत मानता. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें भोगसणें आमकां दिलां तो सर्पद्वेदार देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उदकाचो शिंवर आतां ह्या वेळार आमचेर पडटलो तेन्ना आमी सगलीं कोयरा बराबर गायन करुया. गायन घेवया. L5 पेज नंबर 146. L5 पेज नंबर 146.
तुमच्यो वाती तुमी पालूं येता. ह्या वेळार सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार भक्तीपणान दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबांनी आनी पाद्रींनी आपलें गौवलीक कार्य मनशां मदें पाळटना आनी जियेतना आपूण जिवन जेजूचे जिवे गोवाय जावं निराशी जालोल्या मुनिस्कुलाक ताणें भावार्थाची दिवती पेटयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बल आनी गरजेक सांपडलेल्यांचो भरवोसो निसणटणेक न्हय पावूंक पूण पोरजेक
बऱ्याक पडटा तसले कायदे निर्माण करूंक पोरजेक खोरी आनी तोपता तसली खुशालकाय हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थांनी जेजूचे जिवनपणा वरवीं नव्या जिविताचें देणें फावो जाला म्हूण मानून घेवंक आनी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो आमी आमच्या साद्या चालत्या जिवितांत जिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. पुनर्जीवन जेजूचे मिशनरी पातलादार आमी तर आमच्या गोरोब्यांत समुदायांत फिरगोजेंत वावराच्या जाग्यार आनी समाजांत जेजूचे आमी जिवाल पुरगोटणार जावंक आनी निराशीपणाक सांपडलोल्यांक आमी एक भरवशाची दिवती पेटोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमची फिरगोजे पासत मागुया. 400 वर्सां आमच्या भावार्थाची क्रिस्ती भावार्थाची आमी हे फिरगोजेन मनयता आसतना आमी फकत माहिती घेतलेली मनशांनूय पूण नवसरणी करतलीं क्रिस्तांवां जावंक आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण मागुया. जी कोण आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जी कोण आपल्या वावराक लागून, परिक्षेक लागून आनी हेर दुसऱ्या कारणाक लागून देवाचो उपकार मागतात, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी देवाचे खुशे प्रमाणे तें सगळें जावंक देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजतात ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटोवणी वेल्यार गीत घेवया. C35 पेज नंबर 43. C35 पेज नंबर 43. Tuż dnia fawosa
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुवेच्या रवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोयपासान मानून घे. पास्काच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय, तर तुज्या दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओकोत जायशें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळ्ळें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळ्ळें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणे मिरच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासा करात.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नरी आमच्या गवळी बापांक सिम्याव आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या ह्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. किरीत भाशेन आमच्या गांवांत जी बाबा भयणी गेल्या त्या वर्साक आमचे बरोबर आसली पास्कांची परब संभ्रमूंक ह्या वर्साक तिना तांचो आमी उगडास करता. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिचो पुती बागेवन सुजे बागेवन धर्मदतान सर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकमणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. The Paschal mystery is not about information, it is transformation. माहिती न्हय पूण नवसरणी. आमकां जण एकल्याक हेंच देणें फावो कर आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणान आमची नवसरणी करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बराबर बापाक उबारुया. आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो होम जाल्लो देखून खऱ्या मनाचो आनी स्वताचो फूग नासलेलो उंडो घेवन ही परब पाडुया सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केले. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला. हालेलुया. हॅपी इस्टर सगल्यांक तुमकां. आनी तुमच्या जण एकल्याच्या घोराब्यान तुमच्या कुटुंबान तुमच्या समुदायांनी पुनर्जीवन जेजू खरेंच पुनर्जीवन जावं आनी तुमचें जिवीत नवसरलेलें करूं. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या PPCच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास आनी सगळीं जीं वाचूंक आयलीं आयज मुखार आनीक ही देवाचें उतर परगट करूंक तशेंच मिसाची सेवा धर्माची वाचपां करूंक आदार दिल्ल्यांक आमचे खेरीत दिनवास. तशेंच आयज खेरीत दिनवास आमचे कोयराक गेल्ले 3 दीस आपली प्रॅक्टीस करून आमकां ह्या पवित्र रितींनी वांटो घेवंक जाय तो तांणी आदार केला. देखून तांचेर, तांच्या ताळयांचेर, तांच्या वाजंत्रांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं तुमकां. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 29,660 रुपया. सकाळीं मीस इगोर्जेन 8 वाजता आनी दाबोलीं कॉपेलान 8 वाजता. दोनूय कडेन 8 वाजता मिसाची भेट जातली. फुडलो आयतार पास्कांचो दुसरो आयतार देवीक काकलुतीचो आयतार. सकाळीं 2 मिसां जातलीं. पयले मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक वाट विडोज एसोसिएशन आनी सेंट विन्सेंट डे पॉल एसोसिएशन. सत्रायदोरची फुडल्या सोनवाराकूय आयताराचें ऑब्लिगेशन मास सोनवारा दीस इगोर्जेन तशें दाबोलीं कॉपेलांत आसचें ना. आमी ह्या दिसांनी इस्टर ब्लेसिंग्स करूंक भोंवतले. ह्या सोनवारांक सांजची मिसां आसची ना. पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दीस आनी शुक्रारा दीस सकाळची जातली 6:30 वाजता. सांजेर पवित्र संस्काराची बोजवण जावची ना. ह्या सुमानान 24 तारखेर पादविगाराचो जल्माचो दीस. तुमकां सगल्यांक सकाळीं 7 वाजता मिसाचे भेटेक आमंत्रण. मिसाचे भेटेक येता आसतना तुमी सगल्यांनी मागचें पादविगारा पासत. आनी थोड्यांनी पादविगाराक विचारलां फादर गिफ्ट कितें दिवपाचो. सदांचे वर्साचें तुमकां खबर आसा गिफ्ट म्हणटच गिफ्ट हे पावटीक मागता दितली. हे पावटीक गिफ्ट मागता दितली. गिफ्ट जाता जाल्यार सकाळचें सद्दां मिसाक येयात आनी पादविगारा पासत मागात. इतलें केल्यार पुरो. उरलेलें गिफ्ट दवरपाक रुमान प्लेस ना. भरलेलो आहा रूम. सद्दां सकाळचें मिसाक येवप. आनीक पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दिसाक सांजेर आमी करता तेन्ना जरी तर तुमी आयलीं जाल्यार तो तुमचो एक व्हडलो गिफ्ट जातलो पादविगाराक. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण ह्या मिसांक तशेंच पवित्र संस्काराचे बोजवणेक येवपाक. आनी गिफ्ट म्हणटच वेता तेन्ना सांगात म्हाका बरयन दियात. तुजे पासत इतलीं मिसां भेटयल्यान इतले पवित्र संस्काराची बोजवण केल्या. कार्डाचेर बरयन दिवपाचें म्हाका गिफ्टाचेर. सत्तावीस तारखेर
आसोय सेक्टर घडून हाडटा 450 वर्सांच्या निमित्तान म्युजिकल शो जो आमच्या इगोर्जेच्या आदारार जातलो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. जीं कोण गितां गावपाक सोदतात 27वेर म्हणल्यार सोलो आनी डुएट कोंकणी कांतारां तुमचीं नांवां इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवची. आनीक जे म्युजिशियन येवपाचे आसात तांचे बराबर तुमकां प्रॅक्टीसूय आसतली. ह्या म्युजिकल शोआन गोंयचे नामनेचे कलाकार, नामनेचे गावपी, कोंकणी गितां गावपी हाजीर आसतले. तुमी सगल्यांनी त्या दिसाक येवचें. तशेंच 25वेर मायाचे म्हणल्यार फुडल्या म्हयन्याक आमची SFX म्युजीक अकॅडमी आसा ताचो एन्युअल डे. लोकलोकीत मोतयां 0.2 त्या दिसाक SFX म्युजीक अकॅडमी सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा. हें सगल्यांक सगळे भाशेचें इंग्लीश, कोंकणी, हिंदी, मराठी जायते भाशेन तुमी गावपाक जाता. सिंगींग कॉम्पिटिशन तशेंच सगळ्या कॅटेगरीजांक ते ओपन आसात. 4 कॅटेगरी आसतल्यो. फर्स्ट कॅटेगरी एज ग्रूप 4 to 9 years, सेकंड कॅटेगरी एज ग्रूप 10 to 17 years, थर्ड कॅटेगरी एज ग्रूप 18 to 50 years आनी फोर्थ कॅटेगरी 51 and above. तुमची नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी दिवची. 19वेर मायाचे ताचें ऑडिशन जातलें 4 to 7 आनी ऑडिशनाक पास जाता ती फायनल रावंडाक आसतली. समुदायाची जमात 22वेर सेंट इग्नेशियस द लॉयला समुदाय एलिगांजा ऑल्वे रॉड्रिगीस हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. इगोर्जेक एका बऱ्या देखणारान आपलें दान दिलां 5,000 रुपया. देवाचो आशिर्वाद आमी तांचेर मागता. सुत्राय दोरची 21वेर तावन म्हणल्यार सोमारा दीस तावन गोराब्यांचेर आशिर्वाद पास्कांचो सुरू जाता. मांडावळ ये पर्यंत जातली. ही मांडावळीची माहिती तुमकां वॉट्सॅप ग्रुपाचेरूय मेळटली. मातशें वॉट्सॅप ग्रूप तुमचे ह्या दिसांनी ओपन करून पळोवचे आनी ही माहिती घेवची आनी तुमच्या घरान तयारी करून तुमी रावचे. 21 तारखेर सोमारा दीस सेंट बार्थोलोमेव समुदाय होली क्रॉस, सेंट इग्नेशियस दे लॉयला समुदाय एलिगांजा, मॅरी मॅगडलेन ग्रीन व्हॅली आनी होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी. 22वेर मंगळारा दीस सेंट आगोस्टीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, सन गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आनी आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. 23वेर बुधवारा दीस सेंट पीटर वालिस सायड, सेंट पॉल आंतरीक सायड आनी सान जुसेवाज डॉमिनोस सायड. 24वेर ब्रेस्तारा दीस सेंट ट्रिजा लिटल फ्लावर ऑफ जीसस समुदाय बिहाइंड NSD, आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर समुदाय अपर ऑर्चर्ड. 25वेर शुक्रारा दीस संत थॉमस समुदाय व्हडलेबाट, सेंट जोसेफ समुदाय कोपेलबाट, सांतान समुदाय माटवें, आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट. सोनवारा दीस 26वेर सेंट एंटनी समुदाय जीना, सांताक्रूज समुदाय पेंटा, इन्फेंट जीसस समुदाय फोंडये, माउंट कार्मल समुदाय देवस्वा पिकेन, सेंट मदर तेरेसा ऑफ कोलकाता देवस्वा ग्रान. 28वेर सोमारा दीस, आयतारा दीस आशिर्वाद आसचो ना. सोमारा दीस 28वेर होली फॅमिली समुदाय नाकेली, फादर आग्नेल समुदाय आसोय, सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा 1 आनी इग्रेजा 2. 29वेर मंगळारा दीस सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी, मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी, सान पियोस समुदाय गुलमोहर साइड. भोबणीनो आमच्या आयज आमी पास्कांची परब मनयता आसतना आयज आमी
नवो मिक्सर घातलेलो आसा. मातशी नदर अशी मारून पळयत जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलो. आयज ताचें आमी इनॉग्रेशन केलां. 32 चॅनलाचो आमी न्यू मिक्सर हाडला, बरे भाशेन आमकां आवाज सगल्यांक पावपाक. आजून पासून ताचें सेटींग सारकें जातलें. आयजूच पयले फावटी तो घातला म्हणटच आमचे सावंड इंजिनियर्स आसात ते बरे भाशेन आवाज सगल्यांक भितर तशेंच भायर बरे भाशेन पावपाक ही काळजी घेतले. ते आमकां घेवंक आदार दिल्ल्यांक आमी खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. 1,20,000 ताचें मोल जाल्लें आसा. ते आमकां डोनेट केल्या. सेंट पॉल समुदाय आल्तो दाबोली हें कलेक्शन केल्लें आना ब्रागांजा हाणें गेल्ले फावटीक ते पयशे दवरलेले सांबाळून ते आतां उजार केल्यात. लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा बिहायंड NSD कलेक्शन केल्लें क्लारा लोबो हिणें गेल्ले फावटीक. मार्किस फॅमिली आल्तो चिकाली, साशा फेर्नांडीस रेजिना मुंदी, ट्रेवर फेर्नांडीस फ्रॉम USA, जोसेफ मार्क फेर्नांडीस जॉस्मार आनी रुई मानेल दा कोस्ता आरावचो. खेरीत भाशेन ह्या आमच्या डोनर्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो आवाज सगल्यांक पावपाक तुमी आदार केला देखून तुमचेरूय देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तशेंच ह्या सुमान सातान 12 अपोस्तलांक आमकां जेवण तयार केलें. फॅमिली फ्रॉम प्रभू एमेराल्ड. आयज आमी आतां मीस जाल्या उपरांत चाव घेतले हांव, केक घेतले हांव, स्पॉन्सर्ड बाय अनिता फेर्नांडीस रेजिना मुंदी. आनीक ती चाव आयज बरे भाशेन तयार केल्या. आमचे कॅटेगरीज ऑफ पीपल टीम, आमचे PPCच्यो वेगवेगळ्यो टीम्स आसात. टीम फॉर कॅटेगरीज ऑफ पीपल, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. वर्साच्या वर्साक आमचो पातकूर चाव कोत्तालो. हे फावटीक पातकुराक तांणी रेस्ट दिला आनी बरे भाशेन चाव आपणें केल्या देखून तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे फावटीक येवन तांणी आदार दिलो म्हूण. तशेंच आनीक मातशें वयर पळयत जाल्यार सारकें वयर आनी लेफ्ट आनी रायट पळयत जाल्यार आमचीं जनेलां आहा तांकां न्यू कर्टन्स घातलेले आसा. तेंचें बीन इनॉग्रेशन आयज इस्टरा दिसाकूच केलां. आमकां ते दितल्या आयवो आनी आयवन कोस्ता फ्रॉम होली क्रॉस आनी मायरन एंड लिझन डिकोस्टा फ्रॉम आसोय हांकां आमी खेरीत देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. बाबडीन आयज तुमी म्हणटले आयज पादविकारान नांवां अशीं सांगल्यान. हरशीं केन्ना सांगना, बऱ्या देखणारान म्हणटा आनी काबार कोत्ता. आयज नांवां सांगल्या. हांव ट्रान्सफॉर्म जालां आयज आनी आपासत आयज नांवां घेतल्यांत मुद्दम. तुमी जाय तें बरें कोत्तात. सगल्यांचीं नांवां घडये आमी काडिनात, पूण आयज थोड्यांचीं नांवां काडल्यात. हाचो अर्थ हो न्हू की फकत ही थोडीं जाणां इगोर्जेक आदार कोत्तात वो मुखार सरतात. सगलीं जायतीं जाणां तुमी मुखार सरतात. तुमचीं नांवां केन्ना घडये येयना आनी घडये येवपाचींय ना. बरें देखणार म्हणून काबार जातले उरलेल्या दिसांनी. पूण खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां. सगलें बरेंपण जें तुमी इगोर्जे वाटेन आनी इगोर्जेच्या वावरा वाटेन दाखयतात त्या पासत आनी तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं. आनी आजून पासून कोण जरी तर ट्रान्सफॉर्म जावपाचो उरला, इगोर्ज तुमची म्हूण समजून घेवपाक, दॅट सेन्स ऑफ बिलॉंगींग. ही इगोर्ज कोणाची? ही इगोर्ज कोणाची? ही इगोर्ज तुमची म्हूण समजपाक, म्हजी इगोर्ज ही हें समजपाक आजून पासून कोण ट्रान्सफॉर्म जावपाचो उरला जाल्यार बेगीन ट्रान्सफॉर्म जावं. आनी इगोर्ज तुमची म्हणटच इगोर्जे वाटेन जें कितें करपाक जाय तितलें तुमी करचें. इगोर्ज म्हणटा तेन्ना फकत हें बिल्डींग न्हू, आमची आख्खी पॅरीश आमी 400 वर्सां आमच्या भावार्थाची मनयता. तेन्ना एकामेकाचो हें समुदायो आमच्यो आनीक मजबूत करून, आमचे घोराबे आनीक सुडसुडीत करून आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत आनीक देवाच्या मोगान पेटलोलें जावंक आमी सगल्यांनी भार घेवचो, एकामेकाकूय आदार करचो. कोणाक आमी सोडूंक जायना. जायते फावटी घडये जायते तरणाट्यांक आमी सोडलेलीं आसा. घडये समाजाचे देगेर पावल्या, वो घडये वायट विसांनी सांपडल्यात, मातशे वांकडे गेल्ले आहात थोडे. हाचो अर्थ हो न्हय भाव भयणीनो की आमी तांकां सोडचें. आयज जरी तर आमी आयज पास्काचें परब मनयता आसतना म्हणल्यार ट्रान्सफॉर्म जावपाक जाय. सगल्यांक ट्रान्सफॉर्म जावपाचो हक्क आसा आनी ट्रान्सफॉर्म जावपाक ज्यो सवलती गरजेच्यो जावं इगोर्जे वाटेन, जावं समुदाया वाटेन, जावं घोराब्या वाटेन, त्यो सगल्यांक, हांवें फकत तरणाट्यांचें नांव घेतलां, तरणाटींच न्हय भुरगीं आनी वाडलोलीं आनी जाणटीं सगलीं
जितल्याय जाणांक आदार जाय हें ट्रान्सफॉर्मेशन करपाक तांकां सगल्यांक आमी आदार दिवंक आमचो कायदो हें आमी सगळीं मानून घेवया. आयच्या दिसाक आमचे खेरीत दिनवास फादर आल्बीन तो आमच्या बरोबर जायते पावटी येता, आमकां आदाराक जायते पावटी पावता. आयज पास्कांची परगटणी करूंक आमकां आदार दिल्ल्या पासत फादर तुका देव बरें करूं. आमच्या पातकुराक आमचे दिनवास हो इस्टर आमचे एफीर गोजेन ताचो घडये निमाणो आजून पासून येवंक ना ऑफिशियल, येतोलें फाल्यां ना जाल्यार पोरां येतोलें. पूण खेरीत भाशेन आमच्या पातकुराक दिनवास गेल्लीं 5 वर्सां आमकां चाव करून ताणें हे वरोस तेणी केल्या कॅटेगरीज ऑफ पीपल. पूण गेल्लीं 4 वर्सां आमकां चाव करून आमचे वाज करून तशेंच आमकां तापोवन जाग्यार घालून सगळे बरे भाशेन करपाक फुडल्या इस्टराक घडये तुमी मागीर उगडास करतलीं. गेल्या त्या वर्सा फादर पिटर आहलोलो म्हूण. खेरीत भाशेन आमच्या पातकुराक आमचे दिनवास हें सगळें बरेंपण तुवें आमचे सवेंचें दाखयलां आनी जो वावर तुवें नेटान आमचे फिरगोजेन केला त्या पासत तुका देव बरें करूं. आनी फुडल्या वर्साक इस्टर दुसरे इगोर्जेन आमी नोको खंयचे ते आजून पासून खंयचे इगोर्जेन मनयतलो ते इगोर्जेन तुवें आनिकूय नेटान वावर करचो म्हूण आमची मागणी तुजे पासत आमी भेटयता. हें फेवेल न्हू, फेवेल मागीर जाता. सगळीं उबी रावया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, जॅसिंता डिसिल्वा आनी फामील. बिहायंड NSD इनासियो फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आतां शेवटाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत भोव पवित्र संस्काराचें ल्हानशें पुरसांव आमी भायर काडटले. खेरीत भाशेन आख्ख्या आमच्या चिखलेच्या गांवांक न्हयच फकत कातोलकांक पूण सगळे तरेचे जे लोक आमच्या चिखलेच्या गांवांत आसा तांकां हो आशिर्वाद पाठोवंक पुनर्जीवन जेजूचो आमी भायर तावन पवित्र संस्काराचें ल्हान पुरसांव काडटले. आयज पास्कांचे जागरणेचो खेरीत आशिर्वाद फकत पास्कांचे जागरणेच्या मिसाक भाग घेता तांकांच हो फावो जाता. तुमी सगळीं आयज येयल्यान हो खेरीत आशिर्वाद तुमचे पासत हो आशिर्वाद घेवंक तयार जायात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक परबे दिसा सोरपदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दोयाळपणी सगल्या पातकांतलीं तुमकां निवारूं. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो काळ सोंपतोच संतोषभरीत काळजांनी ताच्या पुनर्जीवनपण तुमी समरमतात. उतरां वर्त्या आनंदान सासणाचे परबेन तुमकां वांटो घेवंक तुमी पावूं. आनी सोरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन वचून येयात. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय.
देवाच्या दारांतल्यान भायर सरची.
पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू तुजो आशिर्वाद आमी मागता आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या हे फिरगोजेचेर. खेरीत आशिर्वाद मागता जेजू ह्या आमच्या चिखलेच्या गांवाचेर. आमचो गांव राख आनी सांबाळ. ह्या गांवांतलें सगळें वायट आसा तें पयस कर. बरें आसा तें वयर काडूंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या गांवच्या सगळ्या मनशांक एकामेकाच्या हाताक धरून तुज्या वाटांनी चलूंक तूं शिकय. ह्या गांवच्या सगळ्या मनशांक बरें जें करतात तातूंत येस फावो कर. ह्या गांवच्या सगळ्या मनशांक ज्यो चुकी करतात तातूंतली निवळ जावपाक फावो कर. पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं दिमी घालुया. आनी सगळी आमची मागणी आमचे पासत तशेंच जांचे पासत आमी मागूंक सोदता तांकांय आमच्या मनान हाडून बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
मीस जाल्या उपरांत च्याव आनी केक सगल्यांनी घेवची. तशेंच ज्या कोणाक वेळ आसा आयज पाद्रीगाराच्या घराचो बेजमेत आतां मीस जाल्या उपरांत तुमी सगल्यांनी पाद्रीगाराच्या घरान बेजमेत करूंक येवची, कित्याक हें घर तुमचें. So